शुगर केन ग्रोवर्स जे आसा तांकां स्पेशल असिस्टन्स दिवचे. फॅक्टरी बंद आसूं, फॅक्टरी ऊस फॅक्टरीन कितें करपाचो त्या डिसिजन जाल्लें नासलें, पूण शेतकारांक असिस्टन्स हे मेळपा जाय. आनी ह्या स्किमीक अंडर प्रत्येक शेतकाराक बेस्ड ऑन त्यांची जे पळय एवरेज प्रोडक्शन आसा त्या प्रोडक्शनाच्या अंडर तांकां कॉम्पेन्सेशन फिक्स केलें मेट्रीक टन आनी सादारण 697 शेतकारांक ह्या स्किमीचो बेनिफीट मेळ्ळो. सो टोटल आमी जर फाटल्या ह्या 5 वर्सांच्या स्किमीच्या पिरियडा भितर आमी टोटल जे पळय असिस्टन्स ह्या शेतकारांक दिलें ते सादारण 46.89 crores रुपीजांचे कॉम्पेन्सेशन शुगर केन ग्रोवर्सांक दिलें. आता ही स्कीम करता आसतना आनी एक सवलत आसली शेतकारांक, ह्या पिरियडा भितर तुमकां कॉम्पेन्सेशन हे फिक्स मेळटलें गव्हर्मेंटा कडल्यान. हेच्या अतिरिक्त तुमी तुमचो क्रॉप मेंटेन करपाचो, बरो क्रॉप मेंटेन करपाचो आनी तो क्रॉप तुमी दुसरी फॅक्टरीक दुसरी विकपाक तांकां भोवमान दिल्ली, तांकां फ्री हँड दिल्लो. आनी ह्या वर्करांचोय बी पेमेंट, त्यांचो सॅलरी हिवूय बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारची असले कारणान सरकारान टायम टू टायम तांकां ग्रांट्स इन एड दिले, वर्कर्सांक बेनिफिट्स मेळटा. सो ते टोटल एक्स ग्रेशिया आनी ग्रांट्स इन एड म्हणजे सॅलरी फॉर्माक सादारण 26.46 crore 26.46 crores ग्रांट्स इन एड साच्या रुपान आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक दिल्ले कडेन आसा. सो ही स्कीम जी आसली ती सादारण फिक्स आसली, 5 वर्सां खातीर स्कीम डिक्लेअर केली आनी 24-25 वर्साक ही स्कीम आसा ती सोंपली. सरकारान नोटिफिकेशन काडला की ह्या रेटीन जो कोण ऊस रोयतलो हेजे मुखार सुद्दां ह्या वर्साक तांकां स्पेशल असिस्टन्स म्हणून ते बंद जाल्ले कडेन आसा ह्या वर्साक. पूण हेजे मुखार जे पळय कोण ऊस रोयतलो ताका ही रेट जी पळय फिक्स करतले नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज, त्या रेटीन आमी गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशना प्रमाणे तांचो ऊस विकत घेतलो.